सर सिनी कुडला वीक्षकां म्हजो प्रणाम. मोगाच्यानो 10 दिसां फुडें हांवें एक आमच्या यूट्यूब चॅनलार एक विडियो घाल्लो पाद्री अपराधी म्हणून जेजू क्रिस्त रायपिरगस मांडिला. तें एक इन्सिडेंट जाल्लें. तांचो विडियो मस्त व्हायरल जाल्लो. ताच्या विशयांत हांवें कालें कितें खंयचें सत खंयचें पोट म्हणून विशयांत लोकांक तिळसूनचे विशयांत हांवें एक विडियो घाल्लो आसा. आनी हे सायड ए जावन आसा. सायड ए म्हळ्यार त्या अंकलाचे आनी आंटीचे विशयांत तांचे पॉयंट ऑफ व्ह्यूर इंटरव्यू जावन आसली. सायड बी पाद्राप तशेंच गुरकाराची, या सायड सी म्हळ्यार लोकांची इंटरव्यू काडूंक बाकी आसली. सो आमकां सायड बीची पाद्राबाची तशेंच गुरकाराची आमकां इंटरव्यू काडूंक जावना. कित्याक म्हळ्यार केस ही पुलीस स्टेशनांत आसली. तांकां खंयची मिडियाक तांणी रेस्पॉन्स करूंक नासलें. तशेंच जावन तांचे आमकां कॉन्टेक्ट्स मेळना. सो आमकां इंटरव्यू काडूंक जावना. आनी फुडें आमकां एक 10 दिसां म्हणसर आमकां इंटरव्यू काडूंक डावट आसतलें. प्रॉब्लम सॉर्ट आवट जाल्ल्या उपरांत खंडीत जावन आमकां ह्या सिनी कुडला यूट्यूब चॅनलांत आमी खंडीत ताची इंटरव्यू आमी फेस करतले. मोगाच्यानो आमकां मस्त मेसेज आयिल्ल्यो. तुमी म्हळ्यार इंटरव्यू करचें वे रॉंग आसा. म्हळ्यार जर्नलिजमा बरी क्वेश्चन विचारचे, कित्याक कालें रफ जावन तुमी क्वेश्चन विचारचे म्हणून सांगून. मोगाच्यानो हें जाल्लें इन्सिडेंट फेब्रुवारीची 29 तारखेर जाल्लें. सो आमकां कितें सांगल्यार आमी आमचें तें ऑथॉरिटी ना. कित्याक म्हळ्यार आमचें यूट्यूब चॅनल आमी थंय कालें घडलां ताचे विशयांत विचारूंक मात गेल्ल्या नासतना, तांचे विशयांत इंटरव्यू काडूंक गेल्ल्या मात नासतना आमचें न्यूज चॅनल न्ही आनी हांवें जर्नलिजमूय करूं ना. सो म्हाका ताचे विशयांत चड म्हायती ना. कितें म्हज्या तांकी पुरतें कितें जाता त्या घरा कालें जाल्लें आनी तांचे पॉयंट ऑफ व्यू कशें आसलें म्हूण सांगून आमी इंटरव्यू काडल्यो आनी तें आमी तुमकां दाखयलां. ताचे उपरांत आमकां CCTV फूल फुटेजीस तांचे घरच्यांनी ती दिल्ली आमकां. सो आमी ती टॅलिकास्ट केले आमी ताच्या उपरांत. सो आनीक बरी विशय कितें सांगा, आनीक एंगलार आमकां CCTV फुटेज मेळ्ळ्या. आमकां हें टॅलिकास्ट जाल्ल्या उपरांत नेक्स्ट विडियोंत आमी खंडीत जावन आनीक एंगलार तांतूय सावंड आमकां मिसींग जाला, सावंड ना तांतूं, तो आमी टॅलिकास्ट करतले. आनी तशेंच मोगाच्यानो तुमचे कसले कमेंट्स आसात आनी कोणाच्या विशयांत आमी इंटरव्यू करीचे, खंयच्या विशयांत इंटरव्यू करीचे, तुमचे कमेंट्स आमकां दया करून कमेंट्स बॉक्सार घाला. आनी तशेंच आमी आनी मुखार दुसरे जाणांची इंटरव्यू काडून दुसरे प्रॉब्लम्स आसा, खंयचे खालें आसा सोल्युशना विशयांत आमी विडियो काडटले. तुमचो सपोर्ट असोच आशेता. देव बरें करूं. थँक्यू सो मच.